धावशिरे उसगांव सरकारी शाळेत 88 भुरगीं शिकतात. फाटले शिक्षणीक वर्सा पालकांनी टिचरींचे शॉर्टेजीचो विशय लावन धरिल्ल्यान फाटले जूनात एके टिचरीची नेमणूक जाल्ली. मात तिची 2.5 म्हयन्यांतूच बदली जाली. तशेंच एक टिचर ट्रेनिंगाक. 2 टिचरींचेर शाळेचो भार. 2 दिसां फाटीं एक टिचर ना. पालकांचो निमाणें नाक दामून तोंड उगडपाचो यत्न. आता कितें जालें परत प्रॉब्लेम म्हणल्यार एक टिचरीक जॉयन जावन 2 म्हयने 3ऱ्या म्हयन्यान तिका ट्रान्सफर दिली. पयलीं कितें इश्यू आशिल्लो तुमचो? पयलीं इश्यू आशिल्लो कितें टिचर हांगा कमी आशिल्ले, भुरगे 88 भुरगे आशिल्ले, टिचर कमी आशिल्ले. ते नंतर मागीर कितें जालें, ते टिचर आमकां मेळ्ळे आनी जे 4 टिचर जाले. आनी आतां सडनली कितें जालें, 2-2.5 म्हयन्या नंतर जी टिचर आशिल्ली न्ही तिका ट्रान्सफर दुसरे कडेन धाडली आनी एक टिचर आसा ती ट्रेनिंगाक धाडली. आनी गेले 10 दीस जाले आमकां भरपूर प्रॉब्लेम जाले की हांगा टिचरूच ना हांगा. पण टिचर जॉयन जावपाक काय रेडी ना. दुसरे जे ऑर्डर म्हाजे कडेन आसा जी एडीआयन दिल्ली पण ते ऑर्डरी काय व्हॅल्यूच ना. अधिकाऱ्यान जर काम केल्लें जाल्यार हो आयज आमचेर दीस येवपा नाशिल्ले पेरंट्सांक आनी भुरग्यांक घेवन हांगा रस्त्यार येवपाचें. फुडलो मूव कितें तुमचो? आतां आमी आज कितें ठरयलां की आज आमी क्लास बॉयकॉट करतले. म्हणजे सगळे पेरंट्स आनी भुरगे भायर बसतले. अशे 2 दीस बसतले. आज शिक्षण मंत्री गोंयांत नासतना शिक्षणा संबंधी कोणूच निर्णय घेवंक शकना काय म्हूण पालकांचो प्रश्न. टिचरीच ना हांगा सर. तुमकां पत्रकारांक आमकां 2-2 म्हयन्यांनी आपोवंक सुद्दां लज दिसता. कित्याक सांग, हें शिक्षण खातें तर्फे अशें जावपाचें न्ही. कित्याक भुरग्यांची स्ट्रेंथ हांगा खूब आसा. 90 भुरगीं आसा आनी तरी तर आमकां टिचरी मेळना. कितें म्हूण सांगपाचें आतां शिक्षण मंत्री हांगा ना म्हणून अशें घडटा काय बाकीच्या अधिकाऱ्यांक कांयच पावर ना हें आमकां कांयच कळना. तेन्ना कोणें तरी हेजेर उपाय करचो कितें तरी आनी आमकां परमनंट टिचर हांगसर दिवची. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.